नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. जुवारी एग्रो केमिकलाचेर टाकयेचो स्फोट, 3 जाण सोंपले. मंत्री म्हणटात चौकशी चल्ल्या. रिपोर्टा प्रमाण कारवाय. मुख्यमंत्री म्हणटात गॅस लिकेज ना, भिवपाची गरज ना. चार जुनाक जावपा आशिल्ल्यो पंचायत वेंचणुको घडये 10 दीस फुडें. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशन प्रक्रियेत मातसो वेळ. जुनाचे 12 वा 14 तारखेर जाव येता वेंचणुको. आमी भारतीय पुर्तुगेजांचे वंशज न्ही ही जाण दवरल्यार हिंदू क्रिस्तावांच्या वादाचो प्रस्नूच येना. परशुराम जयंती गोवा फायल्स रिलीज. हिंदू रक्षा महाआघाडीचो फिल्म काडपाचो बेत. आपणे कॅबिनेट दर्जो मागून सरकारान दिला. पिराय पळोवन राजकीय संन्यासाचो आदीच निर्णय. सिनियर राणेची हायकोर्टात जाप. आयरिशान दिले 25 कॅबिनेट स्टाफाचे लिस्ट. एनजीटीच्या ऑर्दी आड फ्लोटेल कसिनो डेल्टीन कारावेला कोर्टात थाकाय नाशिल्ल्यान निमाणे मांडवीतल्या कसिनोंची ऑपरेशन्स आज सावन बंद. डेल्टीन सुप्रीम कोर्टात. गोरवां सांबाळ मंत्र्याचे धुवेचो वाडदीस मया गोशाळेत. धुवेची इत्सा. आंधळ्या पांगळ्या जखमी गोरवां सांबाळाचो वावर गोंयच्या गोशाळेन बरे तरेन शक्य तितलो आदार करतलो. काँग्रेसीक ना धड फुडारी ना वाली. पक्ष रसातळाक. राजस्थानात दंगल. राहुल बाबा काठमांडूत नायट क्लबांनी पार्ट्यो करतना व्हिडिओ व्हायरल. विरोधकांक आयतें कोलीत. आनी मडगांव पुलिसांच्या रेल्वे फ्लायओव्हरा लागसार जुगार अड्ड्यार धाड. 2 ऑपरेटर धरून 9 जाणांक धरले. 10 कॉम्प्युटर, कॅश, जुगारांचे सामान, 2,30,000 माल जप्त. खबरो विस्तारान. जुवारी नगरात जुवारी एग्रो केमिकल्साचे टाकयेचो ब्लास्ट जावन 3 जाण सोंपल्या तातूंत 2 कामगार, 1 सुपरवायझर. हो प्लांट खंय बंद आशिल्लो. टाकये कडेन मेंटेनन्साचें काम चलतना स्फोट जालो. कारखाने बॉयलर्स मदीं निळखंठ म्हणटा चौकशीचो रिपोर्ट येतलो. ते प्रमाण कारवाय. सरकार नजर दवरून आसा. अमोनिया लिकेज ना अशें मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलां. जुवारी नगरांतल्या जुवारी एग्रो केमिकल्स प्लांटार रिकामे टाकयेचो ब्लास्ट जावन 3 कामगार सोंपले. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण हो प्लांट 30 तारखेक 8 म्हयन्यां खातीर बंद जावपाचो. कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार थंय मेंटेनन्साचें काम करतना टाकयेचो स्फोट जालो. तिगांकूय हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. बॉयलर्स मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटात ताणें घडणुकेचे चवकशी खातीर अधिकारी धाडला. प्लांट खंय मेंटेनन्सा खातीर 8 म्हयने बंद उरपाचो आशिल्लो. आयकता तेजे प्रमाणे ती शटडावन जावपाचें आसा फॉर 1 मंथ मेंटेनन्सा. तेज्या पयलींच 3 कामगार टँकर काम करता आसतना तो ब्लास्ट जालो आनी ते मेले इन्सिडेंटली. मॅनेजमेंटाचे कितें जर समज नेग्लिजंट जालें मेंटेनन्सान जावं फॅक्टरी बॉयलर जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. आतां टीम आमची ऑलरेडी थंय इन्स्पेक्शनाक आसा. तेचेर STMय आसा आनी ती इन्क्वायरी चालू जाल्या. तेन्ना तांकां सगळी इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांकां सांगलें बेगीनचे बेगीन पयलीं प्रायमा फेशा पयलीं आमचे कडेन टेबलार दवर आनी तेज्या उपरांत बाकीच्यो मागीर गोश्टी जातल्यो. तोपर्यंत फॅक्टरी म्हळ्या खातीर बंद आसपाची दवरपून करता. लायफ इज प्रेशस. जुवारी एग्रोचो PRO म्हणटात 3 जाण काम करताले. कितें जालें तें रिपोर्ट येतकीच कळपाचें. प्लांट शटडावनान आसा फ्रॉम 30th एप्रील. दीस इज आवर एन्युअल मेंटेनन्स शटडावन. सो एक कंडेन्सेट टँकार एक जॉब चलतालो कॉन्ट्रॅक्टर. सो वेन द जॉब वॉज गोईंग ऑन सो थंय एक बारीकसो ब्लास्ट जालो. तातूंत 3 फॅटेलिटीज जाले. कॉन्ट्रॅक्टर वॉज वर्कींग विथ ड्यू परमिशन्स एंड ऑल ऑफ पीपल बिकॉज दीस इज एन्युअल शटडावन. Investigation is on. So people from factory boilers are there.
deputy has to be inspected. So when they were removing the nozzle, so the tank cover, so that time it got ignited with some gas. This got cutting, multiple cutting. So that's the reason it got blast. But investigation is on what exactly must have become the reason. So that is what we are going to. सरकार नजर दवरून आसा. अमोनिया लिकेज ना, अफवांचेर लक्ष दिवं नाकात, भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. सोपिल्यांचेर मुख्यमंत्र्यान दुख्ख उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 जुनाक जावपा आशिल्ल्यो पंचायत वेंचणुको 10 दीस फुडें धुकलूंक शकता. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाच्या कामाक वेळ लागिल्ल्यान वेंचणूक फुडें धुकलतली म्हूण सुत्रां सांगतात. जुनाच्या 12 वा 14 तारखेक वेंचणूक जावं येता. राज्य वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशन अधिसूचित करून दवरलां. कांय दिसां भितर खंय रिझर्वेशनूय जातलें. पंचायतीच्यो वेंचणुको पावसाच्या उटंगारात जावपाची चिन्ना. 186 पंचायतीच्यो वेंचणुको 4 जुनाक घेवपाचे आदीं थारिल्ले. आतां त्यो 10 दीस फुडें वचपाक शकता. एक वेळ 12 ते 14 जुनाक जावये. पंचायत वेंचणुको 4 जुनाक जावच्यो ना. वेंचणुको 10 दीस फुडें धुकल्ल्यात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 12 वा 14 जुनाक पंचायतीच्यो वेंचणुको जावंक शकता. डिलिमिटेशन रिझर्वेशनाक वेळ गेल्ल्यान वेंचणुको फुडें वचपाक शकता. डिलिमिटेशन फायनल करून अधिसूचित केलां. आज फाल्यां गजेट येतलें. रिझर्वेशनाची प्रक्रिया चालू आसा. एका आठवड्यांत रिझर्वेशन फायनल. प्रचाराक कमीत ते 7 दीस दवरचे पडटात. उमेदवारी अर्जांक 7 दीस लागतात. वेंचणुकेची घोशणा ते मतदाना मदीं अर्ज प्रचाराक 25 ते 28 दीस लागतात. सुत्रां कडल्यान कळटा ते प्रमाण 15 मे मेरेन पंचायत वेंचणुकांची घोशणा जातली. ताचे कांय दीस आदीं रिझर्वेशन अधिसूचित करतले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आमी भारताचे नागरीक, पुर्तुगेजांचे वंशज न्ही ही जाण दवरल्यार गोंयकार हिंदू क्रिस्तावांचो वाद जावचो ना. कायदो सुवेवस्था हालपाचो प्रस्नूच ना. हिंदू रक्षा महाआघाडीचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार उलयलो. गोंय ही परशुराम भूमी. पुर्तुगेजांनी गोंयकारांचेर अत्याचार केले. परशुराम जयंतीक गोवा फायल्स रिलीज. 20 दीस जागृती मोहीम. गोवा फायल्साचे खंय फिल्मूय येवपाचें आसा. हिंदू रक्षा महाआघाडीन परशुराम जयंती निमतान गोवा फायल्स रिलीज केले. धर्मांतरा आडावंक मुख्यमंत्री सरकाराक जाय तितलो आदार करूंक महाआघाडी तयार. धर्मांतरां हांगा जी जाता ती सहन करचे ना म्हणून ह्या घोशणेचे आमी हिंदू रक्षा महाआघाडी तर्फे स्वागत करतात. आणि अशा प्रकारे खंय मदत जर जाय जाल्यार हिंदू रक्षा महाआघाडी मुख्यमंत्री आणि ह्या गव्हर्नमेंटाच्या फाटल्यान उबे रावपाची आमची तयारी आसा. पुर्तुगेजांच्या काळात गोंयकारांनी खूप सोंसले. आमच्या हिंदूंच्या आणि ख्रिश्चनांच्या पुर्वजांनी अतोनात धर्मच्छल सहन केलो. सामके नाटकां काडपाची भायर आनी कितें कितें साली काडपाच्यो एक संभाजी राजान हें सगळें भोगलें अशें न्ही. गोंयच्या आमच्या ख्रिश्चन आनी हिंदू पुर्वजांनी हें भोगलेलें आसा. महाआघाडीन 4 ठराव घेतले. गोंयांत धर्मांतरा खातीर पोपान माफी मागची म्हूण मागणी. जिथे जिथे इन्क्विजिशन झाली त्या प्रत्येक इन्क्विजिशन झालेल्या ठिकाणी पोपने क्षमा मागितली. ज्या अर्थी ख्रिस्ती धर्माचा सर्वोच्च धर्मगुरू इन्क्विजिशन बद्दल माफी मागतो त्याचा अर्थ ते पुण्यकार्य नक्कीच नव्हतं. नक्कीच काहीतरी चुकीचं पापकार्य केलं, अत्याचार केले. मग जर तुम्ही त्या सगळ्या ठिकाणी माफी मागू शकता तर गोव्यामध्ये केलेल्या इन्क्विजिशनची माफी आजही का मागितली गेली नाही हा गोमंतकाने प्रश्न विचारला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आपणे आजीव कॅबिनेट दर्जो मागुना सरकारान दिला. कोर्ट थारायता ते मान्य. आपूण 83 वर्सांचो. पिराय पळोवन राजकीय संन्यास घेतला. प्रतापसिंह राणेची हायकोर्टाक जाप. वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपा बदला राणेक कॅबिनेट दर्जो म्हणून आयरिशाचो दावो. आयरिशान राणेक 25 स्टाफाचें लिस्ट कोर्टाक दिलें. भार सरकारी तिजोरीचेर सरकार म्हणटा ते भोवमाना भशेन वेगळें कांयच न्ही. राणेचो आजीव कॅबिनेट दर्जो हायकोर्टात. आपूण 83 वर्सांचो. वेंचणुकेक राविल्लो जाल्यार 5 वर्सांनी 88 वर्सांचो जातलो आशिल्लो. पिराय जाल्ल्यान राजकीय संन्यास घेवपाचो निर्णय घेतला. कसलेंच सेटींग ना म्हूण प्रतापसिंह राणेन हायकोर्टात एफिडेविटार जाप दिल्या. वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरल्यार कॅबिनेट दर्जो अशें सेटींग जाला म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशान याचिकेंत दावो केला.
आपणे आजीव कॅबिनेट दर्जो मागूकच ना, सरकारान स्वता जावन हो निर्णय घेतला. हायकोर्ट निर्णय दिता तो मान्य म्हूण सिनियर राणेचे एफिडेवीट. आपणे राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाचो निर्णय आदींच घेतिल्लो. फाटल्या सप्टेंबरांत देवेंद्र फडणवीसा बरोबर भेट हो एक शिश्टाचाराचोच भाग आशिल्लो आनी कांयच ना. एडवोकेट आयरिश कोर्टाच्या मनान गरज नासतना दुबाव तयार करता असो दावोय सिनियर राणेन केलो. मजगतीं गोंय सरकारानूय हायकोर्टात एफिडेवीट दिला. प्रताप सिंह राणेक दिल्लो हो मान, ताचे वावराची सन्मानजनक पावती. तशें करूंक घटनात्मक तरतुदीची गरज ना. खास राष्ट्रीय वा राज्य पुरस्कारा प्रमाणूच हो सन्मान तो नामनेच्या व्यक्तीक मेळूंक शकता अशें गोंय सरकारान एफिडेविटांत रजाव दिला. वेगवेगळ्या मळांनी योगदाना खातीर नागरिकांचो भोवमान करपाची खंय राज्यांत आदीं सावन प्रथा आसा. आयरिशान हायकोर्टाक घडणुकेचो पुराय न्याय दिला. तातूंत 21 सप्टेंबराक फडणवीस राणे बसका, 22 डिसेंबराक प्रताप सिंह राणे काँग्रेस उमेदवार म्हणून जाहीर जाल्लो. उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाच्या आदले दिसा 27 जानेराक सिनियर राणे फाटीं सरलो, ताचो उल्लेख आसा. तशेंच कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जातकीच ताचे खातीर लागपी ऑफिशियल गाडी रावंक घर, सरकारी खर्चान फुकट प्रवास, ताचे सेवेक 18 जाणांचो स्टाफ. तातूंत स्पेशल ड्युटेर 2 जाण, 1 सल्लागार, 1 अंडर सेक्रेटरी, 2 प्रायव्हेट सेक्रेटरी, 1 पर्सनल असिस्टंट, 3 ज्युनियर असिस्टंट, 2 कम्प्युटर कम टेलिफोन ऑपरेटर, 2 ड्रायव्हर आनी 4 मल्टीटास्किंग स्टाफाचो आस्पाव आसा. ह्या 18 जाणांच्या स्टाफा बरोबर तो रावता थंय सेवेक 2 पर्सनल सेक्युरिटी ऑफिसर आनी 5 पुलिसूय आसतले, आयरिशान दिश्ट दिलें. 25 एप्रिलाक जाल्ले सुनावणेक हायकोर्टान एडवोकेट आयरिश, राज्य सरकार आनी प्रताप सिंह राणेक अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवादा खातीर जाप दिवंक वेळ दिल्लो. बुधवारा अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवाद. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गांधी बिगर गांधी निश्ठावान जाणट्या नेण्ट्याच्या कुफुजावांनी काँग्रेस दिशी दिशी रसातळाक, तेवटेन राजस्थानात दंगल आनी राहुल बाबा परत गायब. राहुल गांधीचो काठमांडूत एका नायट क्लबात पार्टी करतना व्हिडिओ व्हायरल. विरोधकांक आयते कोलीत राहुल गांधी पार्टीच्या नांवान व्हिडिओ व्हायरल. काँग्रेस म्हणटा राहुल खंय लग्नाक गेला. पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, यूपी आणि गोंयची वेंचणुको जाल्यो. काँग्रेस खंयच ना. सध्या काँग्रेस श्वास घेता ती फक्त राजस्थान आणि छत्तीसगडात. तातूंत पक्ष वाऱ्यार सोडून नेमको गरज तेन्ना राहुल गांधी खंय फॉरन भोंवले. राहुल बाबाचो काठमांडू एका नायट क्लबांतल्या पार्टी करतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत विरोधकांचे फारार फार. कोण म्हणटा काँग्रेसीचे राजस्थान पेट्टा आणि राहुल खंय पार्ट्यो करता. कोणाचें आनी कितें. मात नित्या भाशेन पक्षातले राहुल ब्रिगेड ताका वेळ प्रसंगाक सांबाळूंक फुडें. राहुल बाबा खंय लग्नाक गेल्लो. एनजीटीचे ऑर्डी प्रमाण कसिनो कारावेलान कसिनो फ्लोटेलाचे वेव्हार ऑफिशियली बंद केले. CRZ क्लिअरन्स मेळ्ळे मेरेन कसिनो बंद दवरात म्हणून एनजीटीन 26 एप्रिलाक ऑर्ड दिल्ली. उपरांत कसिनो कारावेला हायकोर्टान गेल्ले. एनजीटीच्या ऑर्डीक फक्त सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिवंक मेळटा अशें सांगून हायकोर्टान अर्ज रिजेक्ट केलो. कोर्टात थाकाय वा CRZ क्लिअरन्स मेळ्ळे मेरेन कसिनो बंद. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. वेंचणूक जाली, राजकारण सोंपलें. प्रतिस्पर्धी उमेदवार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें स्वप्न तडीक लावपाची जबाबदारी मांद्रेचो नवो आमदार जिताच्या खांदार. उरिल्ली कामां खंय जीत पार्सेकाराच्या मार्गदर्शनात तडीक लायतलो. पार्सेकार म्हणटा मांद्र्या बेकारीचो मोठो प्रस्न मुख्यमंत्र्याक देवून खंय सोपटेक आमदार केलो. 5 वर्सांनी तोवूय नाका जालो. वेंचणुके उपरांत पयलेच खेप विधानसभा वेंचणुकेचे प्रतिस्पर्धी पार्सेकार आणि जीत बरोबर एक माचयेर. पार्सेकारान मांद्रेचे राजकार आपल्या मार्मीक स्टायलीन उस्तिलें. आदले मदले सगळे पार्सेकार उलोवन गेलो. रोजगार ही मोठी समस्या आसा हांगासरली आणि मुख्यमंत्र्याक जमलें ना म्हणून दुसऱ्याक निवडलो, पण 5 वर्सांनी नाका जालो. त्यामुळे आतां तुजी पाळी आसा, त्यामुळे ही 5 वर्सां तुका हांव शुभेच्छा दिता. आज व्हॉलीबॉला निमित्तान आमी मेळटान. ताच्या पयलीं ताणें म्हाका एकदां आपल्या गांवांत व्हेल्लो व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाक. म्हाका पावणो म्हणून व्हेल्लो आनी म्हाका सांगलेलें दुसरे फावटी तुका घरा येवचें पडटलें म्हणून. मागीर घरा व्हरपाक येयलोच ना.
मागीर मांद्र्याक तेणें घर हाडलें, त्यामुळे मांद्र्याच्या घरा केन्नाय वचूंक जाय अशें म्हजें तकलेंत आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिता. जीत म्हणटा वेंचणूक जाली, राजकारण सोंपलें, फुडलीं कामां खंय सराच्या आशिर्वादान. इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स तेंच्यांनी हाडलेले आयज मेरेन उरल्यात. तेंच्यांनी म्हटलें की आयज आजून हांव पावोंक ना तेंचे कडेन. हांवें ऑलरेडी तकलेन प्लॅन डिसायड करून दवरला तुमचे कडेन येवनूच डिस्कस करतलो. पूण कितें जालां, आमी नवीनूच आमदार जाल्यात आनी एडमिनिस्ट्रेशन मातशें समाज कार्य करपाक इजी आहा, पूण एडमिनिस्ट्रेशन नवीन आमदार आसल्यान आमदाराची जबाबदारी कितें की मातसो टायम लागला. तुमचे कडेन हांव येतलो, म्हाका फक्त गायड करा कित्याक खंय प्रोजेक्ट्स ते बंद पडल्यात, अर्दे कुठे कित्याक उरल्यात आनी तुमचे विजन कितें आसलें फुडें. डेफिनेटली आमी फुडें वयतले. तुमचो म्हाका आशिर्वाद आनी साथ जायो. इलेक्शन सोंपले, राजकारण सोंपलें. हांव वचत हेंच सांगता, सगळ्यांच्या मनान कितें आसता, इलेक्शन्स जाल्या उपरांत फुडलीं 5 वर्सां विरोधक ते विरोधकूच म्हणून, पूण हे फावट खंय तरी चेंज हाडया. जे विरोधान आसले, ऑपोजीट वावरले, राजकारण सोंपलें, आतां समाजकारण करया, सगळे एकठांय येवया. सगळे एकठांय जाल्यारूच आमच्या मतदारसंघाची ग्रोथ जातली. तर ताका लागून मागता तुमचे कडेन सगळे एकी कडेन रावया. सराचे आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आहात. 12 जाण स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान ऑल गोवा व्हॉलीबॉल सर्त दवरिल्ली. थंय दोगी एका माचयेर दिसले. स्टुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. राती पुलिसांनी मडगांव रेल्वे फ्लायओव्हरा लागसार आशिल्ल्या जुगाराच्या अड्ड्यार धाड घाली. अड्डो चलोवपी 2 आनी बाकीच्या 7 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. पुलिसांनी 10 कॉम्प्युटर, कॅश आनी जुगाराचें सामान मेळून एकूण 2,29,000 माल जप्त केला. Today conducted a raid on the premises at below Goa Guest House near Flyover Bridge and apprehended 2 persons operating online gaming and 7 bettors and seized cash and other gaming materials, that is computer etc., all worth rupees 2,29,490. All are brought to the police station and arrested. 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक अक्षय तृतीया. मंगळारा अक्षय तृतीया जाली. भांगर, गाडी अश्यो गजाली घेवंक शुभ दीस. लोक घरप्रवेश, दुकानां आनी आस्थापनाचें उक्तावण करतात. लग्न कार्याकूय हो मुहूर्त बरो. कोविडाचे ल्हार नेवन अर्थीक एक्टिव्हिटी जाग्यार येवंक लागिल्ल्यान फाटल्या 2 अक्षय तृतीयांच्या तुळेंत अंदूच्या मुहूर्तार नवे गजालींक नेट. कस्टमरांक सगळे कलेक्शन एकदम बरें लागलां आमचे ऑराचे. बेजिकली आमचे डायमंडाचे ज्वेलरी ब्रायडल ज्यो मिन्स न्यू ब्राइड्स गोइंग टू बी ब्राइड्स फॉर देम देर इज अ लार्ज कलेक्शन which is a new launch of Aura, and there's a wide variety which people have appreciated and loved, and they have purchased especially for the Akshaya Tritiya, and they've done bookings, and still our sale is on till the 8th. Yeah. रमजानाच्या पवित्र महिन्या उपरांत रोजाचो उपास सोडून देशाबरोबर गोंयकार मुस्लिमांनी फांतोडेर ईद उल फित्र मनयली. देशभर मशिदींनी फांतोडेर ईदाचें नमाज जालें. मुस्लिमांची एकामेकाक ईद मुबारकाची परबी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली ईद.
बहुत एहसान है कि आज उसने हमें ईद का दिन अता फरमाया। आज के दिन पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान ईद की नमाज के लिए जमा होते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करते हैं और अपनों के साथ साथ गैरों को भी पैगाम देते हैं कि ये अमन का दिन है, शांति का दिन है। इसलिए हम इस मुकद्दस मौके पर ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हर साहिब ईमान को चलना चाहिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए और शरीयत मुताहरा की रोशनी में दूसरों तक ये पैगाम अमन पहुंचाना चाहिए। आमच्या आजच्या ईदच्या निमित्त आम्ही सगळे भावांनी सगळ्यांनी मिळून प्रार्थना केल्या। मस्जिदीत आमचे 3-4 प्रार्थना झाले आणि आम्ही सोदता की सगळेजण आम्ही गोंयकार मिळून जावचे आणि आम्ही देवाकडे मागला की आमचे पीस आणि हार्मोनी आहा ते गोंयांत सारखे जावचे आणि आमकां हिंदू मुस्लिम सगळे मिळून रावपाचे आसा। आम्ही गोंयकार पीस लविंग पीपल आणि तेका लागून आम्ही हे कसलेच कॉन्फ्लिक्ट जावचे न्हू हे आम्ही सगळ्यांनी बाळगोवपाचे। 2 वर्सां जाली ते आमकां ईदाची खुशी म्हणटा ती ईद आमकां मनोवंक मेळनाशिल्ली। हांगासर आज ईद मनोवंक म्हणून इतके लोक आयले, मोठ्या प्रमाणात लोक आयले, त्याच्या बद्दल खूप बरें दिसता मनाक आणि बरें दिसले की आज ईदाचो एक महोत्सव आणि ईदाचो एक उत्सुकता सगळ्यांच्या मदीं निर्माण जाल्ली आसा। खबरो इतल्यान सोंपता। प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।